देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 24:15 वोड 1-8. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव करी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजी सवें फळां दिना तो दर एक फावटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फावटो ताणें उदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां तें उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. जशो एक फावटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच उस्तोंगी फळां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फाटे. जो कोण म्हजे सवें रिगून रावतात आनी जाचे सवें हांव रिगून रावतां ती सुबां फळां दितात, कित्याक म्हजे विरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हजे सवें रिगून रावनात जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयल्ल्या फाट्या सारको सुकतात. असले फाटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजे शीस तुमी जावचे. ही म्हजे बापाची मोहिमा. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेन्ना आमचे मोदें प्रश्न उप्रासतात तेन्ना आमी जाणट्या मोदें भासाभास करून तांची बूद घेवंक जाय. होय, ही बरी शिकवण. आयज आमी गोरब्यांनी आनी समुदायांनी घेतली जाल्यार जायते आमचे प्रश्न सुटावे जातले. आनी दुसरो उपाय आमचे प्रश्न सुटावे करूंक आमी जेजूक चिटकून रावंक जाय. जेजू विरेत आमकां सूख, नाम व खुशालकायेचें जिवीत ना. जेजूच्या जिवितांत भितर सरत जाल्यार दुखी जिवीत सुखी जाता, भिरांत पयस वेता, जेजू आनी मनशां सवें मोग वाडटा आनी शांती जिवितांत भितर सरता. आमेन.